वर्स सोंपता थंयच आतां चोरांचो शाळांचेर दोळो. फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी चोरी जाल्ल्याची नोंद जाला. शाळांनी चोरी जावप ही बाब गंभीर आसून हाचे वयल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था कितली घटमूट आसा असो प्रश्न उपरासला. चोरयो फकत घरात, देवळात, दुकानांनी न्ही जाल्यार वर्स सोंपपाक पावता थंय आसा आतां शाळांनी लेगीत जावपाक लागल्यात. सीसीटीव्ही आसूं ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड्स चोर चोरी करपाक फाटी फुडें पळयनात. व्हडा शिताफीन हे चोर चोरी करतना दिश्टी पडटात. हाका लागून सद्याक कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न तयार जाला. 25 डिसेंबराक म्हणल्यारूच नाताळाच्या राती मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिर तसेच साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. मोलेच्या अभिनव मंदिर शाळेत चोरांच्या हाताक कांयच लागले ना. साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांतल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयाची चोरी. जाल्यार 28 डिसेंबराक दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शाळेत चोरी 30 हजार फारयले. शाळांनी चोरी जावपाची प्रकरणां ऑक्टोबर म्हयन्यासावन गाजतात. ऑक्टोबर म्हयन्यात रेजिना मार्टियम हायस्कूल, फादर बासिलियो आंद्रेद मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल, दापोटे माशे हांगचे उच्च महाविद्यालय, श्री श्रद्धानंद विद्यालय स्कूल ह्या शाळांनी चोरी जाला. जाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्यात सेंट ज्यूड्स हायस्कूल बेताळभाटी आणि मातोश्री बाबूराव खांडेपारकर हायस्कूल खांडेपार ह्या शाळांनी चोरयो जाल्ल्यो. शाळांनी सेगीत जावपी चोरयांचो विशय गंभीर आसून हे विशीं खर तपास तशेंच कडक कारवाय जावची अशी मागणी पालकां सयत शिक्षण तज्ञ तशेंच हेर मळावेल्यान जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.